म्हापशें घाटेश्वर नगरात जीव घेणं हल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। मेळिल्ल्या म्हायतीप्रमाणे ही घडणूक 19 मार्चाक राती 12:30 वरांचेर घडिल्ली। मोहम्मद उस्मान ह्या यूपीच्या तरणाट्याचेर 2 जाण अवळख्यांनी हल्लो करून ते फरार जाले। ह्या प्रकरणाची कागाळ म्हापशें पुलिशेन नोंद केल्या। फुडलो तपास चालू आसा। इधर ही चले था, खाना खा के मैं काम पे से आके थोड़ा लेट वेट सब बर्तन वर्तन धोने पड़ते हैं ना, तो आगे खाना खा के मैं थोड़ा टहलने के लिए चला गया रात के टाइम। तो वहाँ पे फिर जो दोनों थे लड़के वहाँ पे चरसदान से पी रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा ये कौन है, तो मैंने कहा आधार कार्ड दे। भाई इतना बोला, पहले तो उन्होंने चपत मारा मुंह पे डायरेक्ट छूट के साथ ही, फिर एक और मारा, फिर मैंने भी मारा उसको चपत एक, फिर उन्होंने डायरेक्ट चक्कू निकाल के पहले तो चेहरे पे मारा, फिर गर्दन में मारा, फिर सिर में मारा, फिर यहाँ मारा, फिर भागते भागते मैं आया, भागते भागते ही पीछे कमर में पूरे में घुसी हुई है और पैर में सीने में पूरा। कितने बजे हुआ था ये? 12 साढ़े 12 बजे के लगभग की बात है। कोई नहीं था, मतलब 3 ही थे बस। आमकां खबर नाही केन्ना रातचे हे प्रकरण जालें। राती तो कितक्यांक एकाक सुमार आमकां बाकीच्यांनी फोन करून उठयले की भाभी अशें अशें जालें। मागीर आमी बेगीन धांवन येवन पळयता जाल्यार तेका अशें अशें ते मारून हे कातरून बी हो दवरला आनी तेजेच एकदम ब्लड वचोंक लागलें। मागीर आमी बरोबर रावले हे केलें आनी बेगीन तेका गाडयेर घातलो आनी हॉस्पिटलान व्हेलो। मागीर थंयसर तेजी पुलीस कंप्लेंट जाली, पुलीस येयले, स्टिचीस बी घातले आनी बरो वेळान मागीर तेंच्यांनी बांबोळे शिफ्ट केलो कित्याक तेका भितून इंटेरियर कितें सिटी स्कॅन बी हांगा ना न्हू म्हापसा म्हणून थंय गेलो। मागीर आतां थंयसर सावन मागीर तांकां डॉंपरा कितें डिस्चार्ज दिलो। मागीर ते पुलीस स्टेशनान मागीर हाडून मागीर कंप्लेंट केली। मागीर कोणी मारला कितें तें मागीर सगळें विचारलें तेंच्यांनी। आमकांय खबर ना न्हू कशें आनी कितें तें। हांव इतकेंच मागता की बेगींतल्या बेगीन तांकां सोदून काडचें आनी धरचें। अशें हें करप हें सारकें न्हू। ते आपल्या कामाक लागून हांगा येता रावता आनी अशें काळपप सारकें न्हू हें। म्हणून हेका लागून हांव मागता की बेगिना पुलिसांनी एक्शन घेवचें।